नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिसांच्या भारत भेटेर 19 समजिकायेच्यो कबलाती आनी हेर 8 वाठारांत सहकार्याचेर जाली संमती. आयज गोंय विधानसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाची राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणा सयत जाली सुरवात. हडफडेच्या अग्निकांडाचो मुद्दो घेवन विरोधी फुडाऱ्यांनी बोवाळ घाले उपरांत केलें वॉकआउट. राज्यपाल गजपती राजू हांणी आपल्या अभिभाशणांत राज्याचे कायदो सुवेवस्था, साक्षरताय, खण वेवसाय तशेंच हेर उदरगतीच्या प्रकल्पांचेर घालो उजवाड. विरोधी पक्षाच्या वागणुकेचेर मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खंत. आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक विकसीत भारत घडोवपाक योगदान करपाचें केलें आवाहन. सांखळे रन फॉर स्वदेशी मॅरेथॉनाचें केलें उक्तावण. चिमला युनिटी मॉलाचो विरोध करपी थळाव्या आरजेपीच्या फुडाऱ्यांनी केला भ्रमीत. आरजेपीचे फुडारी गिरेस्त राजकारणाच्या मार्गदर्शना खाला आपल्या करता वैयक्तीक हल्ले आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज भारत भेटेर आयिल्ले जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज हांचे सयत खासा चर्चासत्र केलें. जर्मनीचे चान्सलर पयलेच खेपे भारत भेटेर आयल्यात. ह्या भेटे सयत दोनूय देशाच्या द्विपक्षीय संबंदांक नेट मेळटलो असो विश्वास तज्ञांनी उक्तायलो. आयज तांचे बरोबर चर्चासत्र केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी चान्सलर मर्ज हांचे सयत जोड पत्रकार परिशदेंत उलोवप केलें. ह्या वेळार चान्सलर मर्ज हांची ही भारत भेट दोनूय देशां मजगतीं वेवसाय, सहकार्य आनी रणनितीक समजिकाय वाडोवपाक महत्वाची थारतली असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. संबंधों ने हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊर्जा दी है. हमारा द्विपक्षीय व्यापार अब तक के अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है और $50 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है. 2000 से अधिक जर्मन कंपनियां लंबे समय से भारत में मौजूद है. ये भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास और यहां मौजूद अनंत संभावनाओं को दर्शाता है. दोनूय फुडाऱ्यांच्या हाजेरींत आयज भारत आनी जर्मनी मजगतीं समजिकायेच्या कबलातीचेर लेगीत सयो जाल्यो. हातूंत संरक्षण, व्यापार, तंत्रगिन्यान तशेंच हेर मळांक संबंदीत समजिकायेचो आस्पाव आशिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवीनीकरणीय उर्जे विशीं दोनूय देशाची प्राथमिकता समान आशिल्ल्यान सहकार्य घडोवन ह्या मळार सेंटर ऑफ एक्सलन्स उबारपाचो प्रस्ताव आसा अशें नमूद केलें. प्राथमिकताएं समान है. इसमें सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है. ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन का साझा मंच बनेगा. हम क्लाइमेट, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर नई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं. ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा. भारत तशेंच जर्मनी संवसारांत सुरू आशिल्ल्या समस्या आनी वादांचेर शांततायेन समाधान काडपा विशीं एकमत आसात. तशेंच हे दिकेन प्रयत्न करतल्या साबार घटकांचें आमी समर्थन करता अशें जाहीर करतना दोनूय देश आतंकवादाक मनशाचो खर दुस्मान मानून ताचे आड एकठांय झुजतले अशें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार नमूद केलें. इंडो पैसिफिक दोनों देशों के लिए हाई प्रायोरिटी है. इस क्षेत्र में हमारे तालमेल को बढ़ाने के लिए हम एक कंसल्टेशन मैकेनिज्म की शुरुआत करने जा रहे हैं. आज हमने यूक्रेन और गाजा सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. भारत सभी समस्याओं और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का पक्षधर रहा है और इस दिशा में किए जा रहे सभी प्रयासों का समर्थन करता है. हम एकमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है. भारत और जर्मनी इसके विरुद्ध एकजुट होकर पूरी दृढ़ता से
लड़ाई जारी रखेंगे। आयज सावन गोंय विधानसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाची सुरवात जाता. नव्या वर्सांतल्या ह्या पयल्या सत्राची सुरवात राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या अभिभाशणान जाली. आयज सकाळी 11:30 वरांचेर राज्यपालांक विधानसभा संकुलात सभापती डॉ गणेश गांवकर हांचे सयत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचे सयत विधानसभेच्या सचिवांनी येवकार दिलो. सभाघरांत पावले उपरांत साबार वांगड्यांनी राज्यपालां सयत राष्ट्रगीत म्हळें. ते उपरांत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हडफड्याक घडिल्ल्या अग्निकांडाचो विशय उबारून राज्यपालांच्या अभिभाशणांत आडमेळी हाडपाचो प्रयत्न केलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्यपालांक भाशण सुरू दवरपाचो आग्रो केलो. राज्यपालांनी आपल्या अभिभाशणांत आयज कायदो, सुवेवस्था, नवें शिक्षण धोरण, मायनिंग अशा साबार विशयांचेर उलोवप केलें. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज विधानसभेंत आपल्या अभिभाशणांत राज्यांतल्या कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उलोवप केलें. विरोधी पक्ष फुडारी विधानसभेंत राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था काबार जाल्या असो आरोप करता आसतना राज्यपालांनी राज्यांत गुन्यांव तपासाचें प्रमाण 87.72 आशिल्ल्याचो उल्लेख करून गोंय पुलिसांची तोखणाय केली. In this August House, I would like to mention that the law and order situation in Goa is under control. This is proved by the fact that Goa maintains a high crime detection rate of 87.72%, ensuring that individuals involved in criminal activities are apprehended through collaborative effort of the Goa police and other law enforcement agencies. I congratulate the Bichlam police station on being ranked as the 5th best police station in India as declared by the Union Home Ministry of Home Affairs. This achievement is a testament that our government stays committed to the robust vigilance and citizens-focused policing. राज्यांत नवें शिक्षणीक धोरण लागू करून सुशिक्षितांचें प्रमाण 99.72% जाले विशीं राज्यपालांनी खोस उक्तायली. तशेंच राज्यांत सुरू आशिल्ल्या नव्या उदरगतीच्या प्रकल्पा विशीं उल्लेख करतना राज्यांत येता त्या काळांत नवे प्रकल्प चालीक लावपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते खातीर केंद्र सरकारा कडेन प्रस्ताव धाडला. तशेंच कुशावती जिल्ह्याच्या निर्मिती उपरांत साधन सुविधा, रोजगार तशेंच पर्यटनांत वाड जातली अशी आस्त राज्यपालांनी उक्तायली. A commendable community-based approach, 191 village panchayats and 13 municipalities have actively participated in the ULLAS program. This collaborative momentum propelled Goa's overall literacy rate to an astounding 99.72%, exceeding 95% the national benchmark to be declared a fully literate by the Ministry of Education. The action plan was finalized for implementation of the National Education Policy 2020 at Bala Vatika 3, Grade 3, Grade 6, Grade 10 during 25-26. राज्यांत मेन वेवसाया विशीं आपल्या भाशणांत उल्लेख करतना सरकारान बंद पडिल्लो खण वेवसाय सुरू करपाचे प्रक्रियेक पालव दिला अशें सांगतना ई-पावणी पद्दतीन कांय ब्लॉक मायनिंग सुरू करपाक हस्तांतरीत केल्ल्याचें राज्यपालांनी स्पश्टीकरण केलें. My government has successfully auctioned 12 iron ore blocks in first, second and third notice inviting tenders, out of which 5 blocks have become operational. 7 more blocks are under the process of obtaining environment clearance and other permissions. The state government has earned a revenue of rupees 252.83 crore as upfront payment towards all 12 blocks. Further, the government is in the process to float 4th NIT soon for the financial year 24-25. Government earned
a total revenue of rupees 226.33 crore. Further, government has floated NIT for e-auction of 10 dumps. Goa has secured first rank in B category states for State Mining Readiness Index based reforms as published by the Ministry of Mines, Government of India for the year 2025-26. आयज गोंय विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनाच्या पयल्या दिसाचें कामकाज सोंपल्या उपरांत पत्रकारां लागीं उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर खोस उक्तायत फाटल्या 2 वर्सांत सरकारान राबयल्ल्या साबार प्रकल्प येवजण्यो तशेंच मोहिमेंचेर उजवाड घालून लोकां भितर जागृताय केल्या अशें सांगलें. विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांच्या वागणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना विधानसभेच्या संकुलांत राज्यपालांचो अशे तरेन अपमान करप चुकीचें आनी तांचें संभाशण सुरू जावचे आदींच तांणी खंयचो तरी मुद्दो आस्पावीत करूं ना असो समज करून ते विशीं बोवाळ घालप राजकीय फुडाऱ्यांक सोबना अशी टिका मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गव्हर्नर सरकाराचो फाटल्या वर्साचो अहवाल जो वाचता गव्हर्नरान आपल्या वेवस्थीत भाशणांतल्यान फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत सरकारान केल्लें काम आनी जाल्ले वेगवेगळे इन्सिडंट म्हाका दिसता थोडे जाण आयकच्या पयलींच उलोवपाक सुरवात करता तसो तो प्रकार आसा. ही हॅज मेन्शन इन स्पीच एवरीथींग, बऱ्यो गजाली आनी वायटूय गजाली तेणे आपल्या भाशणांतल्यान डेफिनेटली मेन्शन केले. म्हणून म्हाका दिसता हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हॉनरेबल गव्हर्नरांका. तेंच्यांनी खूब बरें गव्हर्मेंटाचें सगळें कामकाज ते लोकांच्या मुखार दवरलें. बऱ्यो गजाली वायट गजाली सगळ्यो तेंच्यांनी लोकांच्या मुखार दवरल्यो लोकां खातीर. गव्हर्नर तेंच्यांनी ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द हॉनरेबल गव्हर्नर हांकां दिवपाक जाय आशिल्लें आनी गव्हर्नराक मान दिवन तेंच्यांनी तेंचें भाशण पयलीं आयकपाक जाय आसलें. आयकच्या पयलींच तेंच्यांनी हें बरोवंक ना भाशणान तें बरोवन तुमकां कशें कळ्ळें पयलीं. आनी गव्हर्नराचें भाशण हें आयकल्या उपरांतूच कळटलें न्ही. म्हणून अशा तरेचें हें योग्य न्ही. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे फुडारी विजय सरदेसाय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे विरेश बोरकार तशेंच बाणावलीचे आमदार वेन्झी विएगस हांणी पत्रकार परिशद आपोवन आयज विधानसभा अधिवेशनाच्या पयल्या दिसाक विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी साकारिल्ल्या भुमिके विशीं स्पश्टीकरण दिलें. हडफड्या जाल्लो अग्निकांड हो नैसर्गीक अपघात नाशिल्लो. हातूंत सरकाराची भुमिका निश्चितच आसा आनी राज्यपालांनी सगळ्यांत आदीं हो विशय विधानसभेंत मांडपाची गरज आशिल्ली अशें मत युरी आलेमांव हांणी उक्तायलें. 25 people lost their lives for fault of theirs. There was no fault. आमी एक पयली सुवातेर तांकां श्रद्धांजली दिवपाक पयली सुवातेर म्हाका दिसता we had to remain in silence for 1 minute silence. हेंय हांव मागतालो. पूण first of all, honorable governor had to speak on this Birch tragedy. This is not a natural disaster. This is man-made tragedy. So, हेजेर म्हाका दिसता आमी as opposition, we requested the honorable governor that he should speak first on Birch, speak on the corruption. Corruption हें घडटा म्हणून ऑपोजिशन म्हणटायच पूण आतां रुलिंगाचे आमदार आदले मंत्री हेय उलयता. हडफड्याच्या अग्निकांडांत 25 निश्पाप लोकांचो जीव गेलो आनी हो अपघात ह्या क्लबाच्या मालकान बेकायदेशीर परवानगी दिल्ल्यान जाला आनी हे नदरे मुखार दवरून अधिवेशनाच्या सुरवेक 2 मिनटांची शांतताय बाळगून तांकां आर्गां ओपप गरजेचें आशिल्लें अशें मत आमदार वेन्झी विएगस हांणी उक्तायलें. आम आज जे एज अ ऑपोजिशन आम युनायटेडली आमगे जे कर्तव्य आहा ते आम केल्ले आहा. तेंक जरी तरी दिसता तेंक काळीज आहा आनी तेंगे चूक जाल म्हूण जाल्यार तरी पूण हें जाल म्हणटरी पूण सगळ्यांनी तें उब रावन म्हाका सुद्दां 1 minute सायलन्स फॉर द सोल्स हू हॅव डिपार्टेड तें करूंकूच जाय. घेवया एक ल्हानसो विसो. क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या सूर्या की लीडरशिप में युवा टीम इंडिया का सूर्योदय होगा? अभिषेक, बुमराह, तिलक और हार्दिक हैं किताब बचाने को तैयार. देखिए T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चहते चैनल DD स्पोर्ट्स, DD फ्री डिश पर. दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिया शर्मा की मौत एक ऐसे स्मार्ट अपार्टमेंट में जहां सब कुछ ऑटोमेटिक था.
और इंटेलिजेंट मैं फील सारे IoT डिवाइसेस का नेटवर्क भी सेम है, which means that this is a very similar case to Priya's. Exactly. ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अपार्टमेंट 12A में भी हुआ है। मेरे पास इनका IP एड्रेस है, आई कैन ट्रैक देम। परफेक्ट, एक बारी करके देखो। टाइम इज रनिंग आउट, एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस। डेथ से एक दिन पहले लिखा है तुमने। लेकिन मालविका हुआ तो है। 2 people have died because of this CO poisoning. But any evidence कहाँ है? इस लैम्प के थ्रू दूसरी डिवाइसेस को कमांड किया। ये देखो, मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि इन दोनों के बीच में कोई मैसेजेस नहीं थे, सो मैंने डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल रन किया। गुड। एंड कुछ मैसेजेस सामने आए। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर। विसा उपरांत आमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। हालींच प्रस्तावित केल्या पर्वरे ते चोडणा मेरेनच्या जोडदुवा विशीं आयज पर्यटन मंत्री आनी पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटे हांणी पत्रकारां लागीं उलयतना प्रतिक्रिया उक्तायली। हो पूल तयार करपा खातीर मास्टर प्लॅनाची गरज आसा असो भर दितना ह्या पुलाचेर सुरळीत येरादारी जावची आनी गरजे भायर कोळणी टाळपाक हेतान साबार महत्वाचे घटक मतींत दवरून ह्या पुलाची रचणूक जावची अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें। Bridge is welcoming to connect because Shora people need it. To respect it, we are okay with it as long as the whole thought process of connecting the bridge to the highway through Salvador de Mundo or through Pena de Franc is sorted to the plan which we had given Manor by them. Which परत आता जेन्ना आता टेंडर जातलो राविल्ले आता टेंडर जातकर we will talk about the other part. तो जेन्ना जाता तेन्ना ताका योग्य तरेन ह्या ब्रिजाक बऱ्या तरेन यू कॅन गेट अ मुवमेंट ना जाल्यार इट विल बी जस्ट अनदर ब्रिज वीच विल कम एंड कनेक्ट पण मागीर ह्या सायडीक साल्वादोर डी मुंड सायडीक खूब ट्रॅफिक कंजेशन जातले वीच आय थिंक वी शूड फर्स्ट सॉल्व बिफोर गेटिंग अ प्रॉपर थिंग अ प्रॉपर मास्टर प्लॅन हॅज टू बी क्रिएटेड टू एन्श्योर स्मूथ मुवमेंट ऑफ ट्रॅफिक ब्रिज जावप म्हणजे कनेक्टिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स कर्नाटका ऑल्सो बी व्हेरी फास्ट कनेक्टिविटी वाडली जाल्यार बरें इम्पॉर्टंट पूण एट द सेम टायम हांगा कोंदणी करून थंय सोल्युशन जायना इट हॅज टू बी मुवींग इन दॅट पर्टिक्युलर मॅनर तशेंच शोरांव सायडीक सुद्दां इल्ले बॉटलनेक्स आसा ते विचार करचे पडटले। चिमला हांगा उबारपात येवपी युनिटी मॉलाच्या विरोधात थळाव्यांनी काल आमदार रुदॉल्फ फेर्नांडीस हांच्या घराचेर मोर्चा व्हरून बरोच बोवाळ केलो। ह्या वेळार आमदार रुदॉल्फ फेर्नांडीस हांणी ह्या पुराय प्रकरणा फाटल्यान निव्वळ राजकारण आसा अशें सांगून हो प्रकल्प केंद्र सरकाराचो आसून कायद्या प्रमाणेच ताची अंमलबजावणी जाता अशी गवाय दिली। आयज पत्रकारां लागीं उलयतना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे फुडारी खंयचे तरी गिरेस्त फुडाऱ्याच्या सांगण्या प्रमाण आपले आड कारस्थान करतात असो आरोप रुदॉल्फ फेर्नांडीस हांणी केलो। तशेंच पुरावे सकट ह्या फुडाऱ्यांचें नांव लोकां मुखार जाहीर करपाचे लेगीत तांणी नमूद केलां। RGPचेच नाटकां जाल्लीं आसा पूण तांकां सद्याक कितें जालां तुमकां सारकें सांगपाक तांकां न्हू स्टार्टिंगेक सावन हांव हेंच्या मदीं नाका आसलो तेणी कसो पयस करपाक जावं न्हू तेंचें प्लॅनिंग चालूच आसलें पयलेंच हेंच्या फाटल्यान एक मनीस आहा जो ओपोज आहा म्हाजेर कमलें न्हू आनी तांकां फायनान्स करता ही सगळीं नाटकां बी काल पयल्या न्हू तांकां वयरसान इन्स्ट्रक्शन आसा ते भाशेन हें करता आनी हिंगा सरून आख्ख्या गोंयांनी अशेंच जातलें टायम येता दाखयता बरें सगळे टायम भितर दाखयता कितें कितें केलां तितलें सगळें काडटा एविडन्स काडटा आनी दाखयता बाबा त्यांनी इलेक्शन त्यांच्यानी फंड केल्ली बीजेपी गोड माननाकात येस सगळें सेम पार्टी गोवा फॉर्वर्ड पक्षाचे फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विधानसभे खातीर फुडली वेंचणूक 2027 बदला 2026 जातली अशें विधान केल्लें। ह्या विशीं प्रतिक्रिया दितना गोंयचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ही गजाल न्हयकारतना अशे तरेची कसलीच म्हायती आपल्याक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। फुडली विधानसभा वेंचणूक मार्च 2027 मेरेन जावपाक जाय आनी ते प्रमाण ती 2027 जातली अशें लेगीत तांणी मुखार सांगलें। 26 जाता कोण आसा इलेक्शन कमिशनान थारावपा जाय तुमी कितें म्हणटात इलेक्शन कमिशनान थारावपाचें आसता 2027 मार्चान ड्यू आसा सो 2027 जातलें विजयन जे स्टेटमेंट केलें तें रॉंग आसा हांव 40 वर्सां राजकारणांत आसा हांवें केन्ना अशें इलेक्शन पटकन प्रिपोन जाल्लें आनी फाटफुडें गेल्लें अशें पळोवन आसा तें तें कायद्या प्रमाणे टायम वेळेनुसार जातलें। आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान देशभर तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जाता। स्वामी विवेकानंद हांच्या जयंती निमतान दर वर्सा राष्ट्रीय पावण्यार तरेकवार कार्यावळीचें आयोजन जाता। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज एक्स माध्यमाचेर समेस्तांक युवा दिसाची परबी भेटयतना तरणाट्यांच्या उदरगतींतच देशाची उदरगत जावं येता अशें नमूद करतना विकसीत भारताच्या लक्ष्या कडेन देशाक व्हरपाक भारताच्या युवा शक्ती कडेनच नेतृत्वाची लगाम आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। तशेंच राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान सांखळे हांगा आयोजीत रन फॉर स्वदेशी ह्या मॅरेथॉनाचें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तावण केलें।
राज्य नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांच्या हाजेरीन तार रेवोड्या हांगा राबयल्ल्या तरेकवार पुनर्निर्मितीच्या कामाचें उक्तावण जालें. हातूंत धालो मांडाचें सुशोभितीकरण तशेंच राखणे वण्टीचो आस्पाव आसा. ते भायर तांणी गणेश विसर्जनाच्या स्थळाच्या बांदकामाचो बुन्यादी फातर लेगीत ह्या वेळार घातलो. ह्या कार्यावळींत तांचे सयत रेवोडेच्यो सरपंच विजेता फडते, पंच कांचन गांवकर तशेंच आदले सरपंच उमेश गांवकर आनी काका गांवकर हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला राज्यांत ग्रामीण वाठारांत लेगीत साबार गांवांनी आनी वाड्यांचेर गरजेच्या कामां खातीर गुंतवणूक करतात ते विशीं मंत्री हळर्णकर हांणी खोस उक्तायली. एखाद्याचें कंप्लीट जालें तेजें उद्घाटन आनी दुसरें फावंडेशन स्टोन सुरू करता म्हणून ही दोनूय कामां RDA मार्फत हे शेडीचे 12 लाख इतको खर्चान बांदले गेले वता आनी जास्तीत जास्त अशीच बारीक बारीक जी कामां रेवड्या गांवांत आहा ती कंप्लीट जाल्ली आहा आनी जे बाकीची कामां रस्त्याची बीन आहा ही चालू आहा. तेन्ना हे RDA मार्फत जे गोवा सरकारच्या माध्यमांतसून म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या माध्यमांच्या मार्गदर्शनान प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यात जे तरेन तो इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं हे प्राधान्य दिल्लें आहा आनी त्या प्रमाणे ही कामां आमी करून घेता. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसर. इस जेल में बिताए एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल का हिसाब किताब मैं चुकता करूं. मैं लौट कर आती हूँ तो आपको सब बताती हूँ. कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. देव का ये कहना है बारात इस घर से ही जाए और आकर्षक दुल्हन बनकर वापस इसी घर में. देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर. हिमालय में ऐसी बहुत सी मछलियां हैं जो धारा के विपरीत बहती हैं. ये कहानी भी एक ऐसी ही मछली की है और इस कहानी से आपको अपनी जिंदगी के लिए जरूर सबक मिलेगा. तो मैंने ये सोचा कि अगर दिया जलाना ही है तो फिर अपने घर में जलाया जाए, मंदिर में जलाने से पहले अपने घर में जलाया जाए. अगर हम अपने गांव देहात में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे, उनके बीच रह सकेंगे. मेरे नाते कुछ परिवारों में जो है दिया जलेगा, खाना बनेगा. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत सरकाराच्या घर मंत्रालयान गोंयच्या राष्ट्रीय न्याय वैजकी विज्ञान विद्यापीठ संकुलात AI आधारीत रेन्समॅनवर आनी मालवर ह्या विशयाचेर एका दिसाच्या कार्यशाळेचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार ह्या कार्यावळींत वॉचगार्ड टॅक्नॉलॉजीसांचे सायबर सेक्युरिटी सल्लागार आशू शर्मा, NFSUचे कुलगुरू सुंदरलाल शर्मा तशेंच हेर मानेस्त वांटेकार जाले. ह्या कार्यशाळेंत AIचो सायबर हल्लो तशेंच मालवर तयार करपा खातीर कसो वापर करतात आनी तातूंतल्यान म्हत्वाच्या सुविधांचेर कशे हल्ले जातात आनी ताजेर कितें उपाय करूं येता हे विशीं मंथन जालें. ह्या वेळार NFSUचे कुलगुरू सुंदरलाल शर्मा हांणी मार्गदर्शन केलें. Along with the industry partner will definitely help you all, and we look forward to all suggestions which you can improve further over a period of time. The participants are, I think, across the many states, and even we have international students registered for this workshop, and we have the respected army officers and the army jawans here who are also part of this. So this class composition is extremely heterogeneous, talented, and I am definitely sure that the workshop is going to be very, very successful. भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेन आयज सकाळीं सतीश धवन अंतराळ केंद्र सावन PSLV C-62 EOS N1 मिशन सुरू केलां. प्रक्षेपणा वेळार तिसऱ्या पांवड्यार पावल्या उपरांत तांत्रीक बिगड जाल्ल्यान ह्या उपगिऱ्याचो मार्ग भरकटलो. ते खातीर ही मोहीम अपेशी थारली. ह्या प्रक्षेपणा विशीं इस्रोचे अध्यक्ष V. नारायणन हांणी पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली. मुखावेलो तपास चालू आसा अशी माहिती लेगीत तांणी ह्या वेळार दिल्या. We
We attempted PSLV C-62 EOS N1 mission. The PSLV is a 4-stage vehicle, and the first stage is a solid motor with 2 strap-ons. Second stage is the liquid stage. Third stage is again a solid stage. Fourth stage is a liquid stage. And the performance of the vehicle close to the third stage was as expected and as predicted. And close to the end of the third stage, we were seeing some disturbance in the vehicle, and there was a deviation in the path of the vehicle, and the mission could not proceed in the expected path. That is what is the information right now available. Now we are going through the data, and we have to get the data from all the ground stations, and once the data analysis is completed, we shall come back to you. गुजरातांत वडोदरा हांगा जाल्ल्या 3 खेळांच्या दादल्यांच्या एका दिसाच्या खेळामळीच्या पयल्या क्रिकेट खेळांत यजमान भारतान न्यूझीलंडाक 4 विकेटींनी हारयले. ह्या खेळांत कोहलीन सचिन तेंडुलकराचो विक्रम हुपून 28,000 आंतरराष्ट्रीय धांवड्यो पुराय केल्यो. तशेंच श्रीलंकेच्या कुमार संगकाराक फाटीं घालून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटींत सगळ्यांत चड धांवड्यो करपी दुसरो खेळगडो थारलो. दुसऱ्या एका दिसाचो खेळ बिरेस्तारा राजकोटांत जातलो, जाल्यार तिसरो आनी निमाणो खेळ 18 जानेवारीक इंदोरांत जावपाचो आसा. पळयाचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.0 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. जर्मनीचो चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज 2 दिसांच्या भारत भेटेर 19 समजिकायेच्यो कबलाती आनी हेर 8 वाठारांत सहकार्याचेर जाली संमती. आयज गोंय विधानसभेच्या शिंयाळी अधिवेशनाची राज्यपाल गजपती राजू हांच्या अभिभाशणा सयत जाली सुरवात. हडफडेच्या अग्निकांडाचो मुद्दो घेवन विरोधी फुडाऱ्यांनी बोवाळ घाले उपरांत केलें वॉकआउट. राज्यपाल गजपती राजू हांणी आपल्या अभिभाशणांत राज्याचो कायदो सुवेवस्था साक्षरताय खण वेवसाय तशेंच हेर उदरगतीच्या प्रकल्पांचेर घालो उजवाड. विरोधी पक्षाच्या वागणुकेचेर मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली खंत. आयज राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक विकसीत भारत घडोवपाक योगदान करपाचें केलें आवाहन. सांखळे रन फॉर स्वदेशी मॅरेथॉनाचें केलें उक्तावण. आनी चिमला युनिटी मॉलाचो विरोध करपी थळाव्या आरजेपीच्या फुडाऱ्यांनी केला भ्रमीत. आरजेपीचे फुडारी गिरेस्त राजकारणाच्या मार्गदर्शना खाला आपल्याचेर करता वैयक्तीक हल्ले. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. नमस्कार आणि येवकार तुमकां गोवा दूरदर्शनच्या न्यूज मेकर ऑफ द मंथ कार्यावळींत. आज आमच्या स्टुडियोंत हांगा एक अशी व्यक्ती आयल्या, एक अशे यंगस्टर आयला जाणें ल्हान वयांतल्यान खेळा मळार आपलें नांव मोठें केलां. गोंयच्याच राज्यांत अशें न्हय तर आपलें नांव ताणें इंटरनॅशनल गोल्ड मेडल जोडून भारताच्या मार्शल आर्ट मळार आपलें नांव केलां.
ताचें नांव जावन आसा एरिका दी सिक्वेरा, इंटरनॅशनल मार्शल आर्ट एथलीट. जाणें गोल्ड मेडलूच न्ही तर वेगवेगळी मेडलां राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार जोडून ताजी संख्या 20च्या पार व्हेल्या. एरिकाची पिराय जावन आसा फकत 15 वर्सां, पण ते मार्शल आर्टाच्या वेगवेगळ्या तरेनी वेगवेगळ्या स्टायलींनी म्हणजे TIMD जावं BJJ जावं आनी MMA जावं तातूंत ताणें एक तरेचो आपलो प्रभुत्व ताणें स्थापन केला. म्हणजे ताजी जी टॅलंट आसा ताजी आयडिया आमकां सगळ्यांक येता. एरिका दी सिक्वेरा, तुका गोवा दूरदर्शनच्या स्टुडियोंत येवकार. आनी म्हाका तुका सांगपाक खोशी जाता ते म्हळ्यार गोंयच्या खेळा मळा वयले तूं पयलें खेळगडे जे आमच्या ह्या कार्यक्रमांत म्हणजे न्यूज मेकर ऑफ द मंथांत आज हांगा आयला. कशें दिसता तुका? म्हाका बरें दिसता. सो तुजी ही जी खेळाची उर्बा आसा ती आज आमी सगळ्या मुखार हांगा आमच्या गोवा दूरदर्शनच्या मळा वयल्यान पातळयता. कारण तुका हांवें म्हाका दिसता जवळ जवळ गेल्ली 7-8 वर्सां हांवें पळयला तुजें हार्डवर्क आनी जो तुजो उत्कर्श आसा, जो तुजो रायज आसा ह्या खेळांतल्यान तो आज आमकां सगळ्यांक एक भरपूर आमकां अशें प्रावड करता गोंयकार म्हणून आमकां एक फिलींग दिता. कारण तूं अशें एक स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी आसा, तुजें वय जस्ट 15, तूं 10वेंत आसा, पण तुजें यू हॅव टच्ड लॉट ऑफ म्हणजे अशे व्हडल्या व्हडल्या व्यक्तींक तुवें इम्प्रेस केला. आनी तुजी एक जी गोल आसा तो म्हणजे ऑलिंपिकांत वचपाचो. हय, ऑलिंपिकांत वचपाचो गोल एरिकाचो आसा मार्शल आर्टांत आनी ताजे बद्दल आमी आतां उलोवया तुज्या कारकिर्दी बद्दल. पूण सगळ्यांत पयलीं हांव तुका परत एकदां कॉंग्रॅच्युलेट करता. हालींच तुवें किक बॉक्सिंग जी सर्त जाल्ली चेन्नयत WAKO किक बॉक्सिंग तातूंत तुवें ब्रॉन्झ मेडल हाडलें. सो आमी हांगाच्यान सुरू करुया. ह्या मेडलांतल्यान तुका कशें कितें फिलींग आयलें? म्हणजे ब्रॉन्झ मेडल तें, पूण एक ताका मेळोवपाक तुका कशा तरेचे एफर्ट घालचे पडले? तुजो कोच रौनक सिंग हाणें तुका ट्रेन केला. सो कशी तरी तुमची प्रॅक्टीस आशिल्ली आनी रिजल्ट वॉट इट मिन्स फॉर यू? The practice was very tough and it was a very less time for us to prepare because our coach got the invitation directly from the head and we weren't ready for it. But yeah, within 15 days we prepared and we made it. With me, we had another 2 athletes. One of that is Joanna and one of that is Veda. Joanna is also my sister and she is doing really well. So we all went over there and I got the bronze. I was very happy after getting the bronze, but my aim is to get the gold next time. तुवें 20 वयर जशें हांवें सांगलें 20 परस चड मेडलां हाडल्या गेल्ली. म्हाका दिसता एक 8 वर्सां पळयली जाल्यार तुवें 8 वर्सांचें आसतना पयले तुज्या खेळाक मेडल जोडिल्ले आनी ताजे नंतर तुजी आज आमी पळयता एसेस करता, एनालायज करता युअर ट्रेजेक्टरी. लेट अस गो बॅक वेन युअर 8 years. कशी ती सुरवात जाली तुजी मार्शल आर्टान? वॉट वॉज द गोल विथ वीच यू एंटर्ड द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट? Actually, my career or me going in martial art was not my idea, but it was my mom's idea. So I want to thank her definitely because what I am today is because of her. So she said that she wants something like where I can keep myself safe, self-defense, and I used not like martial art at that point of time because I used to find it very boring. But then I found my coach doing it really nicely and I was like, yeah, I will join. But then between I did not like it because it was quite hard.